काणकोण म्हालांतल्या राजबाग वाठारांतल्या 5 स्टार हॉटेलांत आडायिल्ल्या पागी समाजाच्या देवाची घरवई वचपाचो मार्ग निमणो उक्तो केलो। फाटले कितलेशेच दीस ह्या मार्गाचेर थळाव्या नागरिकां मदीं आनी हॉटेल वेवस्थापनांत वाद चलतालो, पूण कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासचो न्हय हे खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यान हस्तक्षेप करून हो प्रश्न सुटावो केलो। काणकोण म्हालांतल्या राजबाग वाठारांत 5 स्टार हॉटेलाच्या कुशीक पागी समाजाच्या देवाची घरवय आसा। हांगा वर्साक जायते फावटी धार्मीक विधी करतात, पण हॉटेल वेवस्थापनान ह्या देवाच्या घरवईत वचपाचो मार्ग लोखणाची गेट घालून आडायल्लो। अशोक धुरी आनी हेर थळाव्या लोकांनी काणकोणचो आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकर तशेंच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भेट घेवन ताका हे विशीं माहिती दिली। नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी आनी नगरसेवक रमाकांत नाईक गांवकर हाणें हॉटेल वेवस्थापना कडेन हे विशीं उलोवप केल्ले, पण वेवस्थापन आपल्या हट्टार ठाम आशिल्ले। देखून थळाव्या लोकांनी उपजिल्हाधिकारी प्रतापराव नाईक गांवकराची भेट घेवन ताका हे विशीं सविस्तर माहिती दिली। उपरांत जिल्हा अधिकाऱ्यान हॉटेल वेवस्थापना कडेन चर्चा करून संबंधितान घाल्ली लोखणाची गेट काडून उडयली। तशेंच ह्या गेटीक कोणूच कुलूप लावचो ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें। अशोक धुरीचे एक हे आसलो की आमचो एक्सेस आसा तो तेमी ब्लॉक केला म्हणून, आमी वचपाची ट्रेडिशनल वाट ती बंद केला म्हणून, आनी ते प्रोसिडींग न्ही म्हाज्या फुड्याक चलतालें अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC। सो मागीर बींग आय एम अ लोकल, म्हाका दिसता पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 ऑब्जेक्शन हाडलें की आय कॅनॉट टेक दीस प्रोसिडींग, आनी ते प्रोसिडींग आसा ते केपें डेप्युटी कलेक्टरा फुड्याक धाडून दिलें। सो ते प्रोसिडींग चलता आसतना तेमचो डिमांड आसलो की थंय एका गेट घातला आनी त्या गेटीक लॉक घायला म्हणून। सो तेंचे ते डिस्कशन चलत आसलें की ते लॉक बाबा कित्याक घातला, हेजे ते टोटल प्रोसिडींग चलताले ते केपें डेप्युटी कलेक्टरा फुड्याक। सो हांव इंटरवीन जावं ना। सो ह्या 2-4 दिसाक असो इशू जालो की गांवचे लोक सगळे एक कडेन जाले की ते म्हणटा की आमचो हो ट्रेडिशनल रिच्युअल पातवी, आमगे वर्साक एक 7-8 फावटी अशे आमचे रिच्युअल परफॉर्मन्स आसता आनी ताका ट्रेडिशनली हेवटेन वचपाक पडटा, आनीक देवा आमची पालखी येता तेन्ना बी तेमी परफॉर्म्स करता, रिच्युअल परफॉर्म्स करता। सो जेन्ना हिंगा इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना पळयलें जाल्यार तेणें गेटीक लॉक केले आसा एंड पातवी आसा तो कंप्लिटली तेणें लोखणाचे बार घालून बंद केल्ले। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द लोकॅलिटी, कित्याक सगळे लोक येवन मागीर तेंचो डिमांड आसा हे प्रोसिडींग आसा ते सब डिविजन बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर केपें आसा। सो टायम बी हांवें तो एक्सेस ओपन केला आनी तो पातवी हांवें ओपन केला। अशोक कितें करता आनी तो GM कितें करता हें ते कलेक्टरान सांगलें, तुमी तेजेर विचार म्हाका पळय म्हणटा कशें कितें आहा तें, कोण आमी GMाक हें CMान कितें सांगलें, अशोक जर कितें करता जाल्यार तूं कंप्लेंट कलेक्टरा दी, आनी GMाक बी तेणें सांगलें तूं GM कितें करता जाल्यार अशोकाक कंप्लेंट दी म्हणून। त्या नंतर तें सगळें सॉल्युशन काडून GMाक सांगलें तेका तूं ती ओपन कर म्हणून, 1 म्हयन्याचो एक पिरियड दवर म्हणून, मागीर 1 म्हयन्याचो कितें जाता कशें कितें जाता तें पळय म्हणून। तेजी म्हाका आतां दिसता की ती 24 वरां चालूच उरतली। आमचे घरा कडेन कशे भाशेन आमी दीस काडला, खंयचे वाटेन येता ते आमकां खबर नासलें, आनी तेन्ना हो इशू आसा तो आमच्या तवडकर सरा कडेन पावयल्लो, आनी तवडकर सरान आमकां आश्वासन दिलें की तेणें आमी CMा कडेन वचून CMा कडेन घेवन तुमी बसून हो तो आमकां इशू सॉर्ट आउट करता म्हण। तेन्ना आमी कमीच कमी म्हाका दिसता 3 म्हयने 3.5 म्हयने आमी काडले। आमकां अवपासलो कितें आमकां तवडकर सर आमकां CM सर आमकां आमगे सोल्युशन करता म्हण। तेन्ना परत तवडकर सरा कडेन वचून परत आमी CM सरा कडेन वचून आमी 7 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या जानेवारी म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी CM सराक मेळ्ळे। CM सरान सांगलें, डेप्युटी कलेक्टर सरान सांगलें की ती गेट आसता तांकां ओपन करून दी म्हणून, आनी 1 म्हयनो तरी मॉनिटरींग करा म्हणून सांगलें। तेन्ना काही अडचणी भितर तांकां येवपाक मेळना, आनी आयज लास्ट शेवटी आयच्या दिसाक डेप्युटी कलेक्टरान येवन ती गेट आमकां ओपन करून दिली आसा। तेन्ना पयस सुवातेर आतां गेट ओपन जाल्या ते हेज बाबतींत हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगता। सगळ्यांनी आमकां सहकार केलें तेका लागून हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आतां ओपन जाल्या, बट आतां सद्या अशें जालें अशोकाची वाट अशोकाची घर तशें करून जालें, पूण हे सगळ्या लोकांनी सगळ्यांक पीस मांडपा खातीर अशोक करची न्हू, ही कितें काय म्हणल्यार सगळ्या वाडेकारांनी सगळ्यांनी समजून घेवन सगळ्यांनी पीस मेंटेन करचो हांगा।
आनी हॉटेलान जशी CMन ऑर्डर सोडली आसा CM सरान की हॉटेलानूय बी आमचे कडेन कोऑपरेट करून सारकें वचपाचें, तशें आमी तेंचे कडेन कोऑपरेट करून सारकीं वतलीं. सो सगळे वाडेकारांनी मेळोन आनीक दुसरी लोक खंयसान हांगा येतात तेंच्यांनी बीन सगळ्यांक हांगा पीस मेंटेन करपाचो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमारपंत.